नमस्कार. पळोवया प्रायम खबरो. उत्तराखंडांत आडकल्ले 20,000 लोकांक साल्वार करपाक जवानांची निसर्गा कडेन झुंज चालूच. 24 वरांत 20,000 लोकांक वाटावपाचें आव्हान. पावस परत सुरू. शाळांचो वेळ वाडोवपाचें परिपत्रक शाळांनी सोयीस्कर लायलें चालीक. काय शाळांनी अर्देवर, काय शाळांनी वाडली 15 मिनटां, काय सदां भशेनच शाळांचे वेळ वेगवेगळे. दिल्ली वचून मायनिंग पॅकेजी मागपी शिष्टमंडळांच्या हातार पॅकेज पडपाची कसलीच लक्षणां ना. राजकी फुडाऱ्यांक पुरेपूर कल्पना, मात स्पश्ट कोण सांगना. फॉर्मालिटी चालूच. घोवाक बरें आयुष्य आरोग्य मेळचें, प्रत्येक जल्मांत होच घोव मेळचो म्हूण बायलांची वडाक प्रदक्षिणा. पळयात गोंयकार घरकान्नींची वडा पुनव. आनी मराठी चित्रपट महोत्सव पणजे शुक्रारा सावन. शिवसेनेचो मुखेली उद्धव ठाकरे करतलो उक्तावण. अमिताभ बच्चनाक हाडपाचे यत्न. दुनियादारी धरून 16 सिनेमांचे 33 शो. खबरो विस्तारान. उत्तराखंडातले 4 धाम यात्रेक अजूनय आडकल्ले 20,000 लोकांक साल्वार करपा खातीर जवान निसर्गा कडेन झुंज दीत आसात. आतां मेरेन सुमार 80,000 लोकांक लश्कर आनी वायुदळाच्या जवानांनी साल्वार केल्यात. हे 24 वरांत केन्नाय पावस परत सुरू जावं येता म्हूण वेधशाळेन अदमास उक्तायला. 24 वरांत 20,000 लोकांक साल्वार करपाचें आव्हान लश्करा मुखार आसा. तातूंत वास्को बायणाचो आश्विन शेट्टे आडकला. आपले घरचे परत बरे भशेन पावचे म्हूण आंगवणी करतल्या लाखांनी फामिलींतली वास्कोची शेट्टेची फामील एक. पळयात रिपोर्ट. झारखंडातल्या केदारनाथ वाठारांत फुडल्या 24 वरां मदीं उटंगराचो पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 30 जून मेरेन हो पावस चालूच उरतलो अशें हवामान खातें म्हणटा. आयतारा सांजे मेरेन सुमार 80,000 लोकांक वाचयल्यात. आयतारा सकाळीं वायट हवामानाक लागून आर्मीक लोकांक वाचोवपाचें काम बंद दवरचें पडलें. यमुनोत्री आनी चेट्टी जंगलांतल्यान लोकांक भायर काडपाचें काम चालूच आसलें. केदारनाथ वाठारांतल्यान 500 लोकांक वाचयले. उदका पुरवण चालू केल्या. हुंवार आयिल्ल्या वाठारांत जेवण आनी वखदां वांटपाचें काम चालूच आसा. आतां मेरेन सुमार 80,000 लोकांक वाचयल्यात. वास्कोचो अश्विन शेटये हिमाचल प्रदेशांत अडकून पडला. मोटरसायकली वयल्यान भारत भोंवडेर गेल्ल्या देशांतल्या 35 तरणाट्यां वांगडा अश्विन गेल्लो. हिमाचल प्रदेशांत पडिल्ल्या पावसाक लागून अश्विन फाटले कांय दीस आपणाल्या घरच्या लागीं संपर्क करूंक पावलो ना. त्या खातीर ताच्या फामिलीक बरोच हुस्को जाल्लो. लास्ट आमकां तेणी शिमला पावल्या उपरांत फोन केल्लो. तो म्हणटा चलून सुद्दां येवपा सारके रोडाची परिस्थिती ना. आतां तो हेलिकॉप्टरान कोण कोण कालच्यान तांकां व्हरूंक लागल्या. एकच हेलिकॉप्टर दिसाक येता त्या एरियेक नाको ह्या गांवांत. आतां फोन लागलो तेणी फ्रेंडा कडल्यान फोन करून आयज तेणी कळयलां की 2-3 दीस हय आपूण बरो आसा सद्या आनी 2-3 दीस पर्यंत ते जेवपा खावपाचे वेवस्थेचे त्या हॉटेलान स्टॉक आसा म्हणून. हिमाचल प्रदेशांत हांव सुरक्षीत आसा असो संदेश आश्विनान आपणाल्या घरच्यांक धाडला. तो शिमला पावला तेन्ना पेरंट्साक ट्राय केलो तेणी. लागना ताका म्हाका मेसेज केलो इमिडिएटली कॉल कर. तेजो फोन नॉट रिचेबल येयलो. मागीर 1-2 दिसान परत मेसेज येयली ताका आपूण ह्या नंबराचेर अवेलेबल आसा मातशें घरान वचून सांग म्हणून. मागीर आमी कॉन्टेक्ट केलो ताका. कॉन्टेक्ट करतकीर सांगपा लागलो नाको म्हणून एक गांवान आसा म्हणून तो. मोटरसायकली वयल्यान भोंवडी करपी अश्विन आनी हेर तरणाटे अडकून पडल्यात. सोमार ना जाल्यार मंगळारा तांकां हेलिकॉप्टरान भायर काडटले अशें अश्विनान फॅमिलीक सांगलां. ब्युरो वांगडा सुरेंद्र मडकयकार. शाळांचो वेळ वाडोवन 5 वरां वेल्यान 5.5 वरां करपाचें परिपत्रक शिक्षण खात्यान काडलें खरें. मात शाळांनी मुळावे ते हायर सेकंडरी मेरेन आपल्याक सोयीस्कर पडटा तसो आदेश चालीक लायला. कांय शाळांनी 15 मिनटांच जाल्यार कांय जाणांनी सांगलां तशें अर्देवर वाडयलां. सांजेचे वर्ग आशिल्ले बरेच शाळांची मात अडचण जाल्या. खंयचे एकेच सत्रांत वेळ वाडोवपाचें कांय शाळांच्या मनान घोळटा. मुळाव्या शाळांचो वेळ मात अर्द्या वरान वाडोवपाची बरेच शाळांची तयारी दिसना. सोमारा सावन अश्यो वेगवेगळ्या वेळापत्रकान शाळा चलतल्यो. पळयात रिपोर्ट. मुळाव्या शाळा ते उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी शिकोवपाची वरां अर्दवरान वाडोवपाचें परिपत्रक शिक्षण खात्यान काडल्यार सप्तक जालें. मदली सुटी सोडून शाळांनी दिसाक कमीत कमी 5.5 वरां शिकोवप जावंक जाय.
मात शाळांनी हें परिपत्रक आपल्याक सोयीस्कर पडटा ते पद्दतीन चालीक लायलां. कांय शाळांनी सांगलां तशें अर्दें वर वाडयलां, जाल्यार कांय जाणांनी 15 मिनटां. कांय जाण अजून सदांच्याच वेळापत्रका प्रमाण चल्ल्यात आनी कशें करचें ते विवंचनेत आसात. प्रुडंटान गोंयच्या मुखेल शारांनी कांय शाळांचे नव्या वेळापत्रकाचो अदमास घेतलो. सोमारा सावन चडश्यो शाळा नव्या वेळापत्रकान चलतल्यो. तश्यो सुचोवण्यो शाळांनी शेनवारा पालकांक दिल्या. कांय शाळा सकाळ सांजवेळ चलतात, कांय शाळांक शिक्षक उणे पडटात, कांय शाळांक मुळावे सुविधांची अडचण. अशे परिस्थितींत शाळांनी वेळ मारून व्हरपाक वेगवेगळे प्रयोग केल्यात ते अशे. कांय शाळांनी पाऊण वराचो एक वर्ग वाडयला, कांय शाळा निमणे वर्गाचो वेळ वाडोवन प्रार्थना, पाडे, संस्कार वर्ग घेतात. कांय शाळांनी सकाळच्या प्रार्थनेचो वेळ स्कुलाच्या 5:30 वरां भितर धरला. कांय शाळांनी 15 मिनटांच वाडयल्यात. सकाळ सांजवेळा चलपी कांय शाळा फकत सकाळच्या वर्गाचो वेळ वाडोवपाचें चिंततात. मुळाव्या शाळांचो वेळ वाडोवपाचें मात चडशा शाळा वेवस्थापनाच्या मनांत ना. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मुळाव्या शाळांक कितें तरी सूट दिवची असो विचार वेवस्थापन आनी खात्याच्या बसके वेळार जाल्लो. ही मागणी फुडें नेट धरपाक शकता. स्कुलाचो वेळ बदलिल्ल्यान भुरग्यांक यो वच करपाक बशीचे त्रास जातले. जंय बालरथ आनी शाळेच्यो खासा बशी नात थंय खाजगी बशींतल्यान यो वच करतल्या भुरग्यांक हो त्रास. स्कुलाच्या नव्या वेळा प्रमाण येरादारी खात्यान स्कुलाच्या मार्गावयल्यान बशींचो फावो तसो वराल बदलचो अशें दिवचलच्या शांतादुर्गा स्कुलाचो अध्यक्ष सदाशिव वालावलकार म्हणटा. आतां ते बशी त्याच टायमाचेर सुट्टल्यो आनी आमचें स्कूल आहा तें 1:50 पर्यंत आशिल्ल्यान आमची भुरगीं थंय बस स्टँडाचेर पावता म्हळ्यार 2 जातली. म्हणून ह्या संबंदी मातशें आरटीओन त्या बशींचो टायमींग चेंज करून जर आमकां हेल्प करीत जाल्यार बरें जातलें. हे गजालीचेर आमी शिक्षण संचालक अनिल पवाराक विचारलें. तो म्हणटा, शिक्षण हक्क कायद्या प्रमाण वर्ग इतले वेळ चलपाकच जाय. संबंदीत घटकांक विस्वासात घेवनूच नवे वेळेचो निर्णय घेतला. तातूंत कोणाक अडचण जावंक जायना. Circular has been prepared with the help of the stakeholders, management people, teachers association and the other educationists, and it was those people who have drafted it after a lot of deliberations and all that, and it is become a mandatory under the Right to Education Act 2009. शिक्षण खात्याच्या दोळ्याक उदक लावन शाळांनी सध्या नव्या वेळाचे परिपत्रक कशें तरी चालीक लायलां. मात प्रत्येकाच्यो अडचणी पयल्यार मुळावे ते हायर सेकंडरी मेरेन सगळे एका बरोबर कायद्या प्रमाण जाग्यार पडप खूपच कुस्तार दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. केंद्रान गोंयच्या मायनिंगांतल्यान हजारांनी कोटी जोडल्यात म्हूण दिल्ली वचून मायनिंग पॅकेजी मागपी गोंयच्या शिष्टमंडळाच्या हातार पॅकेज पडपाची लक्षणां नात. आतां मेरेन मुख्यमंत्री मायनिंगांतल्या लोकांक घेवन दिल्ली, प्रधानमंत्री, अर्थमंत्री आनी येवजण आयोगाक मेळ्ळा. मात कोणेच पॅकेजीचो शब्द दिल्लो ना. मायनिंगांतल्या लोकांनी जंतर मंतराचेर धरणेय धरून जालें. पॅकेज हातार पडपाची शक्यताय नाशिल्ल्यानूच जमा हे मुख्यमंत्री, खासदार सार्दीन आनी घडये हेर फुडाऱ्यांकूय पुरेपूर खबर आसा आनी पॅकेज मागपाच्यो फॉर्मालिटी चालूच आसात. पळयात रिपोर्ट. गोंयच्यान निर्गत जावपी मिनाचेर केंद्र सरकार कोट्यांनी निर्गत ड्युटी जोडटा. त्या शिवाय मायनिंगांतल्या उद्देगांकडच्यान येता ती सेंट्रल एक्सायज, इन्कम टॅक्स ही येणावळ वेगळी. आतां मेरेन जोडिल्ल्यातले 3,000 कोटी केंद्रान गोंयांक पॅकेज म्हूण परत दिवचे म्हूण गोंय सरकार मागता. गोंयचे मायनिंग पीपल्स फ्रंट आनी बार्जवाल्यांनी दिल्ली 2 दीस धरणे धरले. तेन्ना केंद्राकडच्यान उतर मेळपाचें सोडाच गोंयच्या फुडाऱ्यांक प्रधानमंत्री ना अर्थमंत्री कोणाचीच गाठ भेट जाली ना. उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकार सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेवन दिल्ली प्रधानमंत्र्याक मेळूंक आयलो. प्रधानमंत्र्यान ताका अर्थमंत्री चिदंबरमाक मेळ म्हूण सांगलें. कसलेंच उतर दिलें ना. मुख्यमंत्र्याक प्रधानमंत्र्याची बॉडी लँग्वेज पॉझिटिव्ह दिसता. His body language was quite positive. The feeling येता जे. पूण ते सांगतना मुख्यमंत्र्याची बॉडी लँग्वेज पळयात. Financial package, he has asked me to raise the issue with finance minister. Yesterday, in spite of my efforts, finance minister was not available. Probably his mother had expired few days back. So he had just returned, but he could not find time. Environment ministry ची हांवें meeting मागलेली, पण ताची meeting घडून आयली ना. अपॉइंटमेंट मेळ्ळी ना.
खासदार सार्दीन म्हणटा ते बसके वेळार आपूण प्रधानमंत्र्या बरोबर आशिल्लो. सार्दिनाकय भितरल्यो गजाली पुरेपूर खबर आसात. When all party meeting जे आशिल्ले हांवूय गेलो पूण कितें जाता रायट नाव द कंट्री इज इन बॅड शेप. आमचो रुपी देंवल्लो आसा, पयशांची गरज आसा, देखून हांव सोंपेपणी सांगना की पॅकेज जातली म्हूण. सप्तका उपरांत गोंयचे नियोजन मंडळाची केंद्रीय नियोजन आयोगा कडेन बसका जाली. गोंया खातीर 300 कोटींचे मायनिंग पॅकेजीचो प्रस्ताव घेवन मुख्यमंत्री गेल्लो. मोंटेक सिंग अहलुवालियान पॅकेजीचेर जाप काडली ना आनी निमणे मुख्यमंत्री स्वता अर्थमंत्री चिदंबरमाकूय मेळून जालो. उतर ना तेन्ना ते बसकेचो मुख्यमंत्र्यान कितें मतितार्थ काडला तो पळयात. All financial package, while he has shown positive response, there has not been commitment. Commitment दिल्लीतले हे सगळे घडणुकांचो क्रम पळयल्यार केंद्राकडच्यान गोंयच्या हातार पॅकेज पडपाची शक्यता ना म्हणपाचें स्पश्ट जाल्ल्यान जमा. केंद्राची परिस्थिती सध्या पॅकेज वाटपाची ना. मात पॅकेज मेळची ना हे ना दिल्लीतलो ना गोंयचो अजून एकटोय फुडारी लोकांक स्पश्ट उलोवन दाखयना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.